गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या असे म्हणीत 1.5 दिसांच्या गणपतीक भक्तांनी दिलो निरोप। पुराय गोंयांतल्या 1.5 दिसांच्या गणपतींचे जाले विसर्जन। मेरशे दुर्दैवी घडणूक। 1.5 दिसांचे गणपती विसर्जना वेळार मेरशे एकल्याक बुडून आयले मरण। कुडचड्या दिव्यांगां खातीर दिल्ल्यो बायक आजून केल्यो ना रिलीज। दिव्यांगांनी उक्तायल्या नाराजी। दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीत अंदूय कृत्रीम तळ्यात गणपती विसर्जनाचो प्रयोग जालो यशस्वी। आरत्यांचो ताल आणि मंगल मूर्तीच्या जयघोषात 1.5 दिसांच्या गणपतींचे जाले विसर्जन। गांवगिऱ्या बायलांची जीण संघर्षाची आणि कष्टाची, घोवाचोय नासता आधार। अशाच एका चंद्रावती वेळीपाची काणी। भौगोलिक बदल आणि आधुनिकतेच्या काळात धनगर समाजाचो पारंपरिक बोकड्यांचो व्यवसाय जाता कालबाह्य। जे थोडे आसात तांचे मुखार मानव निर्मित आव्हानां। गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। आणि आता खबरो विस्तारात। बुधवारा 1.5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन भक्तांनी व्हडा भक्तिभावनेन केले। गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या असे म्हणीत 1.5 दिसांच्या गणपतीक निरोप दिलो। उट्टांगराच्या पावसाची पर्वा करिनासतना भक्तांनी व्हडा उमेदीन आणि नाचत गाजत गणपती विसर्जनाक सगळे भायर सरले। पळयात गणपती विसर्जनाची कांय खिणी चित्रां। चवथ म्हणल्यार आमचे खातीर सगळ्यांनी सगळ्या फॅमिलीन एकठांय येवप। 1.5 दीस सेलिब्रेट करता आमी आनी चवथेक हांव एक निसर्ग पुजनाच्या दृश्टीन पळयता। माटोळी हाडप, माटोळी आमी बाजारांतल्यान घेना, वचून रानांतल्यान एकठांय करता आनी त्या निमतान सगळी फॅमिली एकठांय येता। सो हो एक 365 दिसांतले 1.5 दीस आमी सगळे मेळून मजा करता आणि निसर्ग पूजन करता अशें म्हणपाचें। आमी सदां दर वर्साक ह्या दिसाक आमी अशें वेट करतात। सो सदांच दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्दां आमी 1.5 दिसाचे गणपती दवरलेले आनी आयज खूब भारी मनान आमी विसर्जनाची दिवस। सो आमी सगळीं मेळून घेवन हांगा येयला विसर्जन करपाक आनी सगळी आमची इच्छा पूर्ण करूंक देवा कडेन मागता आणि सगळ्या देवान सगळ्याचे जगात सगळ्यांचे बरे करू। खूप छान वाटतं गणपतीच्या दिवशी। साक्षात गणेश आपल्याकडे विराजमान होतात घराघरामध्ये आणि त्यावेळेला एक वेगळा अनुभव असतो। घरामध्ये एक नवीन माणूस जसं येतं तसं आपल्याला त्या विघ्नहर्त्याची घरात चाहूल असते आणि आपल्याला खूप आनंद झालेला असतो आणि त्या आनंदामध्ये आपण अनेक चांगल्या छान गोष्टी करत असतो। पूजा अर्चा पाठ होत असतात। वातावरण खूप मंगलमय झालेलं असतं आणि खूप पाहुणे आणि सगळे आप्तेष्ट आल्यामुळे आनंदाचा सोहळा असतो। तो दरवर्षी होत असतो आणि आज विसर्जनाच्या वेळेला मात्र डोळे भरून येत असतात, कारण आपल्याकडे आलेली व्यक्ती लगेच परत गावाला निघाल्यावरती जसं आपल्याला वाटतं की आता कधी भेटणार, तशी ती एक हुरहुर मनाला लागलेली असते आणि त्यामुळे आनंद मिश्रित अश्रू डोळ्यामध्ये असतानाच आपण त्यांना भावपूर्ण निरोप दिला आहे आत्ताच आणि परत पुढल्या वर्षाची लवकर येण्याची वाट बघण्यामध्येच आपला हा 1.5 दिवसाचा उत्सव साजरा होत असतो। शाडूची मूर्ती असल्यामुळे
पाण्यामध्ये विसर्जन पटकन होते आणि ती विरघळून जाते. त्यामुळे हल्ली जे सगळीकडे सांगतायत की पर्यावरण वाचवा, निसर्ग वाचवा, ते खरोखरी जरुरी आहे. कुठल्याही इतर धातूची किंवा इतर सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये प्राणप्रतिष्ठाही होत नसते. त्यामुळे मातीचीच मूर्ती असावी असं माझं सगळ्यांना आपतिष्ठांना सांगणं आहे की आपण आपल्यापासून सुरुवात करायची आणि सगळ्यांपर्यंत हा संदेश पोचवायचा. 1.5 दिसांच्या गणपतींक बुधवारा निरोप दिलो. ह्या वेळार कांबरे भाट मेरशे वाठारांतल्या एका तरणाट्याक न्हंयेत बुडून दुर्दैवी मरण आयलें. गणपती विसर्जना वेळार उदकाची पातळी चड आशिल्ल्यान ताका उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान त्या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयभर चवथीची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. काल 1.5 दिसाच्या गणपतीच्या व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान विसर्जन जालें. पूण तेच भायर मेरशे हांगासर एक दुर्दैवी घटना घडली. काल 1.5 दिसाच्या विसर्जन करतना गणपतीचें विसर्जन करतना प्रमोद नायक हो नागरीक हो मेरशेचो थळावो गणपती विसर्जन करतना बुडून मेलो. गणपती विसर्जन करतना ताका उदकाचो अंदाज येवंक ना अशें सांगतात. जेन्ना तो विसर्जन करतालो आनी भायर सरतालो तेन्ना उदकाचो जो फ्लो आसलो ताका तो ओडून व्हरतालो अशें थळावे घटनास्थळार सांगतात. आयज काल राती घडणूक घडली विसर्जन करतना आनी काल बुडलो तो आनी आयज दनपारां तेजी बॉडी रिकवर केल्या. बॉडी तेजी फ्लोट जाली उदकान आनी पुलिसांनी वचून तेजी बॉडी रिकवर केला. हेजी एज 57 इयर्स अशी आसा. प्रमोद नायक कामीर भाट मेरशे रावपी हो नागरीक आसा. फुडलो तपास ओल्ड गोवा पुलीस करतात. ह्या फुडले अपडेट्स ह्या घडणुकेचे आमी तुमकां घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. दिवचलच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीत अंदूय कृत्रीम तळ्यात गणपती विसर्जन करपाचो प्रयोग यशस्वी थारलो. आरत्यांचो ताल आणि मंगलमुर्तीच्या जयघोषात बुधवारा राती उसरा ह्या तळ्यात 1.5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन केले. ह्या वेळार बायलां भुरगीं मेळून गणेश भक्तांनी बरीच गर्दी केल्ली. गणपती विसर्जना वेळार हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या गणेश भक्तांची गैरसोय जाताली. ही अडचण लक्षात घेवन 4 वर्सां पयलीं कृत्रीम तळ्यात गणपती विसर्जन करपाची संकल्पना फुडें आयिल्ली. हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या गणेश भक्तांनी फुडाकार घेवन कृत्रीम तळे बांदले. तेन्नाच्यान म्हणल्यार फाटल्या 4 वर्सांच्यान ह्या तळ्यात हावसिंग बोर्ड वाठारांतले गणपतींचें विसर्जन करतात. अंदूय व्हडा उमेदीन 1.5 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन केलें. कृत्रीम तळे बांदिल्ल्यान बरी सोय जाल्या. आमकांय गणपती कशे बुडयतात ताचो प्रत्यक्ष अणभव घेवपाक मेळटा अशें बायला गणेश भक्तांनी सांगलें. आणि आमगेरूय गणपती बसयता आणि गणपती विसर्जन करपाक आमी जेन्ना IDCन रावताली तेन्ना सादारणपणे आमी 1 किलोमिटर ते 1.5 किलोमिटर चलत येताली आणि न्हंयचेर येवन मागीर आमी गणपती विसर्जन करताली. बरेच पयस आमकां गणपती घेवन येवचें लागतालें आणि थंय आमकां विसर्जन करचें लागतालें. पूण गेल्या वर्सा आमी हावसिंग बोर्डान नवीन घर बांदलें आनी थंय आमी शिफ्ट जाली. आणि गेल्या वर्सा हांवें जेन्ना हांगा पळयलें की हांगा एक कृत्रीम म्हणजे नॅचरल आर्टिफिशियल तलाव केल्लो आसा. तो स्पेशली फॉर गणेश विसर्जन म्हणजे गणेश विसर्जन करपाक. आणि आमी ज्या जाग्यार रावता थंय लागीं अशी खंयची बांय ना किंवा नदी अशी ना जाल्यार आमकां वचपाक जाल्यार खूब पयस वचपाक जाय आणि थंय सुद्दां इतली फूल फॅमिली वचपाक पॉसिबल ना. जेणे करून ही जी आर्टिफिशियल हांगा वेल केल्ली आसा किंवा तलाव जो निर्माण केल्लो आसा तो एक प्रकारचो इतलो कन्विनियन्स म्हणजे इतलो गरजेचो आशिल्लो हांगाच्या लोकांक. कित्याक की जेणे करून सगळी लोक हांगा एकठांय जाता, एकठांयपणी आरती करता. आरती करून सगळे गणपतीचे एकठांय विसर्जन जाता. ही खूब म्हत्वाची बाब आसा. नाल्यार प्रत्येकाक कितें करताले, प्रत्येकाक घरोघराची गणपती घेवन आपापले गणपती घेवन लोक विसर्जन करपाक वताले. पूण हांगा तशें ना. हांगा ह्या तलावाचो इतलो ह्या जो आर्टिफिशियल तलाव आसा हेजो इतलो फायदो जाल्लो आसा की प्रत्येक जण आपले कन्विनियन्स प्रमाणे हांगा येता. सगळे जाण आपापले गणपती दवरता. हांगा एक प्रकारची व्हडली आरती जाता. सगळी कॉमन सगळ्या लोकांची आरती जाता आणि मागीर आमी ह्या गणपती विसर्जन करता. गणपती पुजपाक सुरवात केल्यार 8 वर्सां जाली. तेन्ना पयलीं आमकां खूब त्रास जाताले. गणपती पावोवपाची सारकी सोय नाशिल्ली. सगळ्यांक येवपा वचपाक बी थंय मेळनाशिल्लें. ही नाटेकर सरान फुडें सरून आमची बऱ्या पैकी सोय केल्ली आसा. शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटात तशी कांयच अडचण ना. आनी ही सोय जाल्ल्या नंतर सगळ्या घरांतले फॅमिली मेंबर्सांक भुरगीं जाणटी नेणटी सगळ्यांक ताचो आस्वाद घेवपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा दोळ्यांनी. आनी इतली सोयीस्कर म्हाका दिसता कोण आनी खंय आसूं शकना. इतले हेच खरेंच धन्यवाद आमच्या नाटेकर सराक वता. आनी आमी हालींच न्ही
आमचो MLA चंद्रकांत शेट्ट्या कडेन गेल्ली मातशें कितें तरी आमकां थंय क्लीन करून दी म्हणून. सो ताणें आमचो विचार करून आमकां रोखडीच PCC घालून दिली आनी हांगा एकदम क्लीन जालें. आनी फुडें आमकां आश्वासन दिलां MLAन आमच्या चंद्रकांत शेट्ये सरान की आपूण फुडें हांगा शेड घालतलो आनी सगळी तुमची कितें जाय ती सोय करून दितलो हें ताणें आमकां तेतून सांगलां. आनी सगळे फॉर्मेलिटी आपूण स्टार्ट करपाक लागतलो म्हणून. आनी खरेंच हांव मागता देवा कडेन हें काम आमचें बेगींतल्या बेगीन जावचें आनी सगळ्यांक ताजो बऱ्या भशेन मागीर उपयोग जातलो. लास्ट इयरच्यानूच आमी हांगा विसर्जन स्टार्ट केलां आनी खूब बरी सोय केल्ली आसा आमच्या कावन्सिलर नाटेकर काकाय आनी खूब नीट आनी अशें सोयीस्कर बरें विसर्जन जाता, भजन आसता, आरती आसता आनी खूब उमेदीन अशें आमी लास्ट इयरच्यान हांगा सेलिब्रेशन करता चतुर्थीच्यान खूब बरें दिसता. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. गांवगिऱ्या वाठारांनी कसलोच आधार नासतना हातीचे बोटार संवसार उबो करपी बायलां आमकां पळोवपाक मेळटा. घोवाचो आधार नासतनाय संवसार फुलोवपी एका आस्तुरेची संघर्श आनी कश्टांचो हो स्पेशल रिपोर्ट. दिता रे फुकट वन्ना हे रे थाळी भुरग्यांक सगळ्या शिक्षण बिक्षण दिलें देवाय आनी पोट भरता. किलपाल दाबाळची ही चंद्रावती वेळी. तिची जीण ल्हानपणा सावन ते लग्ना उपरांत ती आजून मेरेन सामकी कश्टाची. ती गांवठी भाज्यांचे पीक घेता आणि रस्त्या कुशीक विकता. ते भायर ती वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर गांवठी वखदां दिवपी वैजीण म्हूण पंचक्रोशीत फामाद आसा. गिमा नाटकां आनी फुलां घेवन वयता. फुलांचो धंदो करता. फुलाचो धंदो म्हणल्यार सिजनेबल आयटम. हय पावसान तोवशीं गिमा तूं फुलाचो धंदो करपाक धंदो काजू थोडी बाडकारी करता. म्हणल्यार अजून 66 वर्सां जावन सुद्दां तूं तरुणा साळी म्हणटा. कित्याक करून पोट भरता आनी कोणाक वखद दिता गांवठी. गांवठी वखद कसली वखद दिता? दातीचें, डायबिटीचें, मागीर मुतखड्याचें, सर्पीचें आनी दाडयेचें आनी अशें गाठी बिटी तसलें. गांवठी वखदाय दिता तूं? हय हय. मुतखड्या एक वखद 3 बाटले घेत जाल्यार तुका पडोंकूच जाय. त्या सुकली म्हणटरेर शिजप बरें 1-2 वर शिजप आनी मागीर शिजली म्हणटरी ते तांबडे रगत कशें जाता तें एक पेलो सकाळचें पिवपाचें. तूं कितें खा पत बीत कांय ना तेका. आनी डायबिटीसा कशें कितें? डायबिटीज तेची बाब मरे पाळ मेळटा रानाचें पाळ तो तुवें निलो असो कुडको खावपाचो दिसान 4 दिसांनी असो इल्लो काबोन खावप कोडू तो तें गिळपाचें कळ्ळें. डायबिटीज कितें जाता? डायबिटीज तुका न्हू कितली आसली जाल्यार तुगे नॉर्मल जाता. चॅक करपा जाय. आतां वखद घेतलें आतां आपल्याला कितली आसलेली 2ची आसलेली आनी आतां पूण वखद खावन कितली जाल्या ती तुवें पळोवपाचें. तांबडीचें वखद बाबा तें शिजप मरे 7-8 तरांचें आनी मागीर शिजप आनी 1 बाटली दिवप. 1 बाटली दिली तशी दिसाक 1 पेलो पिवपाचें सकाळचें. मागीर तूं अशें वखदां लोकांक पयशे सांगता काय लोक खुशेन कितें दिता? हांव सांगल्या आतां केन्ना सांगना. म्हणल्यार लोक खुशेन दिता? हय तांबडी वखद 150 रुपयांनी बाटली दिता कित्याक तेंका मेळना भोंवन हाडचें पडटा. तरी हे म्हण तूं आतां मेळटा न्हू कोण कितें दिता रे दिनाशें न्हू 200 रुपया 100 रुपया अशें दिता. वखदांच मागीर म्हाका टायम मेळटा तेन्ना आतां हांवें हाडलें ना मुतखड्याचें तो आतां सांगून गेलो म्हाका 13,000 खाली मापले जाले म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका 500 दिवचे आसलेले. चंद्रावती वेळीप ही सामकी उत्साही आणि सकारात्मक विचारांची हे तिचे उलोवण्या वयल्यान आमकां कळटा. तिका घोवान सोडली मात ती डगमगली ना. सगळे आव्हानाक फुडो करीत तिणें नेटान संवसार फुलयलो. खंय खंय करता? हांगा वयर काजू आंबा गेल्यो ते काजू आंबोळ करता. 9 वर्सां जालीं आतां जाल्यार हांव तवशीं गैरेडे खाता म्हणून 3 म्हयने हांव एकली बायल मनीस रानां खुपी रावलें. तोशाच्या मळ्यार? तवशा मळ्याक भंय दिसता म्हणल्यार भंय धरना हांव रावलें हांव देवा नांवार हाज्या नांवार तळ्या हाज्या नांवार हांवें तो धंदो करून पोट भरलें कितें मेळ्ळें म्हाका. जाता अशें थोडे फार तरी जाता 20-30 हजार अशें बी जाता? हय हय देवाय आनी पोट भरता. तवशीं घालता न्हू तवशां बरोबर मागीर घोसाळीं भेंडे चवळे भाजी तांबडे भाजी बी घालता हांव. पयलीं तूं भाजी बी घेवन अशी बरी खंय खंय बस स्टॉपार आनी एका जागा बसताले भाजी अंदू भाजी बी रोवना काय? न्हू अंदू भाजी बी रोवपाक पावसा लागून कितें कशी? पावसा लागून मातशें उदक भरोन मातशी पिड्ड्यार न्हू
पावस भरपूर पडलो मदीं पावस ना जालो तेन्ना मातशी वेली थोड्यो म्हणून आतां सद्या पोटपुरती पूण कितें मेळटा. हय भाजी घोसाळी दोडगी बी काडटा. भुरगीं जाय ते दिवसान पोटां आसतनाच काम करूंक लागले, लाकूड बडी हाडून हांवें पोट भरलें आनी त्या दिवसान आतां कितें जाल्यार कसलो जाल्यार धंदो करून पोट भरता. भुरग्यांक शिक्षण बी दिलें. भुरग्यांक सगळ्यांक शिक्षण बिक्षण दिलें. सांग्यार वयतालें खेळपाक कबड्डी, मागीर सांग्यारसान हांगा गेलीं पणजे मागीर साळे पिकाक आनी भाल्या जिकोन येयलें हांव. 60 वर्सांचें आसतना हय पणजे बाला फेका आनी ते हें रे थाळी थाळी फेक हां तितून फर्स्ट आयले. फर्स्ट सेकंड आनी मागीर तुजो कोणी सत्कार बी असो केला? सत्कार तो तिणी केलो न्हू, राजेश सरान गणेशान बी तिणी सगळ्यांक कळसुरी देवळां. सत्कार बी ऑलरेडी जाला तुजो? गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अस्तुऱ्यांच्या संघर्षाची चंद्रावती वेळीप हे एक बेस बरें उदाहरण. घोवान सोडिल्ल्याची खंत आणि दुःख घेऊन बसनासतना तिने संवसार फुलयलो. वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर गावडी वखदां दिवन लोकांक बरे करीत एके तरेन ती समाजकार्य करता. तिचे कडेन शिक्षण जरी नासले तरी तिच्या संघर्षाची आणि कश्टाच्या जिणेची देख दर एके बायलेन घेवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धार बांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आमच्या आशिकुशीक जावपी भौगोलीक बदल आणि मनशाच्या आधुनिकतेकडेन सुरू आशिल्ल्या वाटचालीक लागून कितल्योश्योच पारंपारीक गजाली नानपैत जायत चल्ल्या. धनगर समाजाचो बोकड्यांचो वेवसाय असोच एक. पळोवया एक खाशेलो रिपोर्ट. सध्याच्या काळात बोकडांक चोरोवपी धनगर दिश्टी पडप सामके कुस्तार. तकलेर तोपी, खांद्यार कामळ, हातांत कडे आनी पांयांत कोल्हापुरी वाणो हे पारंपारीक धनगरी वेशांतलो हो डिंगणे सुल्लाचो 60 वर्सांचो नवलो झोरे. ताची 100 बोकडां आसात. तुजें नांव सांग. नवलो झोरे. आणि खंय रावता तूं? डिंगणे सुल्ला. आणि आता तू कितकी वर्सां तुका? म्हाका 7 वर्सां. आणि बोकडा केन्नाच्यान पाळटा? 15 वर्सां पासून. आणि दूध कितके मेळटा? नवलो झोरेचे घर हेच बोकडांच्या व्यवसायाचेर चलता. नवलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे सांखळी मतदारसंघातलो. सरकाराचो फावो तसो आदार मेळना अशें तो म्हणटा. सगळं घर बी हेंचेरूच चलता. कितकी बोकडां आहा तुजी? 100. आणि तू डेली अशी चोरूंक व्हरता तेंकां? आणि पयलीं कशें आसलें आनी आतां कितें बदल जाला? पयलीं बरी जाय, आतां पालो ना, आतां बरी जायना, वाडना, पोसना. आणि तू आता डिंगणे म्हणजे मुख्यमंत्री तुझ्या मतदारसंघातलो प्रमोद सावंत. सो तो बी तुका वळखता काय ना? आणि कितें सरकार बी हेंकां कितें दिता बी तुमकां स्किमी? काय दिना? कितें जाय तुमकां स्किमी बी अश्यो कितें जाय? आतां तूं पारंपारीक सवलत आणि आता आमकां हे जमाना ना. आतांचे भुरगे हे बघिना. हां. सो आनी तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या तुज्या धंद्याचेर पारंपारीक? हेचेर आनी कितें, हेचेर हे करपाचो, पोट भरपाचो. पयलीं बोकडांक चरपाक खूब जागो आशिल्लो. आतां लोकांनी जागे विकले, बिल्डिंगो बांदल्यो, उद्देग आयले. ताका लागून बोकडांक चरपाक सुवातूच उरिल्ली ना म्हूण ताची खंत. ना चरपाक? हय, चरपाक बरें जाय. जागो आतां कितें जालो? जागो आतां घर लोकांनी घरां बांदली, विकले जागे, घरां बांदले, बिल्डींग जाले, फॅक्टरी जाले. हां, ताका लागून चरपाक मेळना. आतां चरपाक मेळना. आणि पयलीं कसो आसलो? जागो मेळटालो? पयलीं जागो खूब आसलो, पडींग आसलो जागो. आतां ना. आतां जागो लोकांनी विकलो, घरां बांदली. बदल हो सैमाचो नेम. मात ह्या बदलाच्या काळात जायत्यो गजाली फाटी पडटात आणि नव्यो गजाली मुखार येतात. पारंपारीक व्यवसाय, कला, मनशाचे जिणेची पद्दत हे सगळेच एक एक करून कालबाह्य थारता. अशेच बदलाच्या चक्रात कालबाह्य थारपी पारंपारिकतेचो नवलो झोरे हो एक निमणो घटक. हे अशे लोक आनीक 5 वर्सांनी आमकां दिश्टी पडचेच नात. फुडले पिळगेक तर ते नशिबातूच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. लंच टायम बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री। आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए। मजा आ गया। सगळ्यांक चवथीची हुनहुनीत परबी भेटोवपी तुळशीदास गावस, सरपंच चांदेर हसापूर। सगळ्या गोंयकारांक चवथीची मना काळजां सावन परबी विघ्नहर्ताच्या आगमनान सगळ्यांची जीण सुखी जावं आणि सगळ्यांची उदरगत जावं, सुखी समृद्धी लागू अशें मागता शुभेच्छुक आमदार उल्हास तुयेकर। समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी शुभेच्छुक उषा नागवेकार, नगरसेविका पेडणे। सण उमेदीचो, सण खोशयेचो, सण नेवऱ्यो मोदकांचो। ह्या खोशयेच्या परबेची समेस्त गोंयकारांक चवथीची परबी। ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळयात फुडल्यो खबरो। पणजे मळा मारुती देवळा कडेन चालू आशिल्ले बेकायदेशीर दोंगर कापणेचे प्रकार थळाव्या लोकांनी बंद उडयले। केंद्र सरकाराच्या सुवातेत हो प्रकार चालू आशिल्लो। चवथीच्या 2 दीस सुटयेचो फायदो घेवन हो बेकायदेशीर प्रकार सुरवात केला असो दावो पणजे महापालिकेची नगरसेविका आदिती चोपडेकरान केला। गोंयांत सध्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या। बुधवारा पणजे मळा वाठारांतल्या मारुती देवळा कडेन चालू आशिल्ले बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे काम थळाव्यांनी बंद उडयले। योग्य ती कागदपत्रां नासतना सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या सुवातेत हो प्रकार चालू आशिल्लो। ह्या प्रकाराचो तपास करपा खातीर पुलीस तशेंच फ्लायिंग स्क्वॉड घडणूक थळार दाखल जाल्ले। योग्य ती कागदपत्रां नासतना आनी चवथीचे 2 दीस सुटयेचो फायदो घेवन हो प्रकार चालू केल्लो असो दावो महापालिकेची नगरसेवक आदिती चोपडेकरान केला। ही वाट न्हू ना हिल कटिंग करता आनी थिंगा वाट करता वचपाक अशें हे पयलींचे आमी येदेशे आहले तर आमी हांगा भोंवताले अशें येताले आसाय आहले सगळे खावपाक येताले हांगा कितें कितें आहलें हांगा ह्यो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटा ही आमकां खबर ना म्हणजे बोर्ड मारला थंय। आतां कितें जालें आमी आतां आयकलें हांगा न्हू वयर धांवन येयला पळोवपाक कितें जालां पळय थंय। ही कोणाचीच प्रॉपर्टी न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटची म्हणटा ते म्हाका खबर ना बाय ते बोर्ड मारलेलो आहा थंय ते पळयलां हांवें। ही वाट कितें करता ते आतां वचपाक अशी म्हणजे लोकांची घरां आहा ती डॅमेज करता कळ्ळें ही वाट करता तांकां वाटूच ना येवपाक अशी ते कितें हाडटा माल बीन हाडटा न्हू अशें वयल्यान माथ्यार माल अशें वयल्यान हे आतां तीच आमची सगळीं घरां आहा सगळीं घरां आहा परमिशन घेवंक म्हाका खबर ना घेतला काय ना ते परमिशन घेवंक ना हिल कटींग केला फक्त हिल कटींग केला हो हिल कटींग केला। सो आतां तुमी पळयत जाल्यार हांगासर मारुती गडाचे वयर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। बेसिकली भायले लोक येता आनी हांगासर विदाउट एनी परमिशन हांगासर इल्लीगल कामां करता। काल आनी आयज चवथीची सुटी आशिल्ली आमकां कोणाक खबर ना आमी सगळीं बिजी पळयत जाल्यार आयज कोण तरी पास जाता म्हणून तेन्ना तेणें नोटीस केलें की हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून। सो बेसिकली तांकां दुसरे सायडीन स्टेप्स बी आसा बट स्टील दे वॉन्ट अ प्रोविजन टू मेक अ रोड स्टेप्स करपाक आनी भायल्यान येवपाक। सो आमकां खबर ना ते कितें करपाचें आसा। इल्लीगल आतां एक्टिविटीज खूब जाता सो हांगा कितें जातलें कितें कांय खबर ना। बाउन्सर हाडटा भायले गुंडागिरी करता लोकल्सांक धमकेता। एकदां 2दां 3दां आमी तांकां सांगलें CCTV केस चालू आसा तांकां हियरींग चालू आसा 21 आमकां एप्रिलाचें हियरींग आसा आतां तेंची परत तांकां स्टे
फ्लायींग स्क्वॉडाची 21 तारखेक आसा. ऑलरेडी CCPन सुद्दां स्टे हाडला की हांगासर काम करचें न्हू म्हणून इलिगल. हेज्या पयलीं एक लास्ट 2 म्हयने पयलीं थंय तेंच्यांनी केला. ताका लागून बोर्ड मारून आमी घेतलो की सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणून न्ही, तरी तेंच्यांनी हांगासर आतां परत इलिगल हें केला. आतां सगल्यांचो चवथीचो बोवाळ आसता, सगळे बिजी आसता. आतां ताका लागून आमकां सगल्यांक हांगा लोकल्सांक म्हाका सगल्यांक आमकां हांगा येवचें पडलें हेंका लागून. आतां आमी कितें करूंक सोदता की रायन म्हणटा तो आनी हो महेश ब्रोकर हेंची गुंडागिरी हांगासर म्हळ्यान आमी टॉलरेट करपाक दिवची ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. इतल्यान सगळ्यांच्या घराघरांनी गणपतीच्या आरत्यांचो नाद घुमपाकूय लागला आसतलो. चवथीचे उरिल्ले दीस अशेंच उत्साहात, आनंदात आनी उमेदीन घालोवया. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.